तांची थंय चर्च आसा त्या चर्ची भितर कितें चर्ची भितर येतात चर्चीच्या फेस्ताक हिंदू भाव येतात त्या मुखार फक्त हिंदू भावच न्हय तर मुसलमान भाव जे वांगडा भितर पसून ना वांगड म्हणटात त्या वांगडा भितर पसून ना त्या मुसलमान भावांनी आमकां आमच्या चर्ची खातीर बेंचीस घेवपा खातीर डोनेशन दिलां ती गळा कशी रावपा खातीर ताचे खातीर डोनेशन दिलां अशे तरेच्यो सगळ्यो गजाली जाल्यात ह्या गोंयकारपणाची बेज ही सगळी ह्या मडगांवा भितर आसा निमाणे वता वता हांव इतलेंच सांगता कारण पयर आनी एक गजाल पळयली फोंडेच्या किल्ल्यावेल्यान शिंदे जयंतीच्या दिसा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान भाशण केलें त्या भाशणान ताका चुकीची गजाली सांगल्यो त्यो गजाली मागीर आमी करून उडयल्यो सगळ्यो तुमच्या व्हिडियोय आसा गोवा एक शिवाजी अशें आसा जाल्यार पळोवपाक करता उदय बाब बेगडेन ताचेर एक व्हिडियो केलो आनी तातूंतले कांय मुद्दे करून काडले परिणाम रातचे 9 वरांचेर ताच्या घरा कडेन लोक जमले बजरंग दळाच्या नांवान आनी असो कॅमेरा घेवन लायव्ह करून उदय बाबाचेर विरोध पायनायक हांगासर पायनायकाचे बापू जे आशिल्ले बाबू नायकाक एके तेंपार उदय बाबान इलेक्शना भितर उडयलो म्हाजी राग आसता आनी मनांतल्यान बाईने सांगितलें की आपण उदय बाबा कशें उदय बाबाचे वाद हांगा अर्थ नाही कसं आमचे कडेन सगळें केन्नाच तातूंतल्यान आदरान पळयतात हांवें सांगिल्लें की स्वराज्याची एक वेगळी संकल्पना शिवाजी महाराजान मांडली आनी ताचे खातीर झगडले तर शिवाजी महाराजान आमकां जितले वंदनी तितले उदय बाब कारण ते आमच्या गोंयच्या स्वराज्या खातीर झगडले अशें तरेचे त्या मनशाक वचून तुम्ही थंय हे केलें खूब वायट उलयलें आनी ताचे नंतर मागीर कुंकळी त्या हुतात्मा स्मारका कडेन वचून तांचो पुतळो जायकाना तांणी केल्लें तें भाशण आयकलें जायत जाल्यार आमी खऱ्यांनीच गोंयकार काय असो तरेचो प्रश्न पडटा अशी सगळी भाशा गोंयगिरो बिगिरो म्हणपाचे सुरात ताज्यारी अशी तरेची भाशा सगळी आनी शिवाजी महाराजान हायजेक करपाक सुद्दां केलो शिवाजी महाराजांनी जी हिंदवी स्वराज्याची संकल्पना मांडली शिवाजीचेर हांव अभ्यास करतालो पुस्तक बरोवपा खातीर आनी तेन्ना हिंदवी स्वराज्य म्हणजे कितें हें समजून घेवपाचो प्रयत्न करतालो जाल्यार हिंदवी स्वराज्य म्हणजे हिंदू स्वराज्य न्ही अशें तरेन ते करून दितात की हिंदवी स्वराज्य म्हणजे हिंदू स्वराज्य हिंदवी स्वराज्य म्हणजे जे एकदेशी म्हणटात जे आमचे मुळावे वंशी आसात सगळे मूळ लोक आसात तांचे सगळ्यांचे कश्टकऱ्यांचे राज्य आनी तातूंत भितर हिंदूय आसात आनी मुसलमानूय आसात शिवाजी महाराजाच्या आर्मी भितर थंय कितलेशेच मुसलमान आशिल्ले म्हणजे शिवाजी महाराजाच्या आरमाराचो प्रमुख मुखेली आशिल्लो तो दर्यासंग दौलत खान शिवाजी महाराजाचो पयलो स्वर्णपद आशिल्लो तो नूर खान बेग शिवाजी महाराजाचो स्वताचो सेक्युरिटी कितलो महत्वाचो सेक्युरिटी अंगरक्षक जालो म्हणजे सेक्युरिटी तो सिद्दी इब्राहिम शिवाजी महाराजाचो तोफखाना आशिल्लो त्या तोफखान्याचो मुखेली इब्राहिम खान प्रत्येक गजाली खातीर जेन्ना युद्ध जाता तेन्ना मागीर तो करचो पडटा पॅक्ट तो पॅक्ट करपा खातीर येतना शिवाजी महाराजाचो सगळ्यांत विश्वासू वकील कोण आशिल्लो जाल्यार तो काजी हैदर महत्वाचे सगळे तो करपा खातीर शिवाजी महाराज काजी हैदराक धाडटालो शिवाजीच्या घोडेदळाचो सरदार आशिल्लो तो सिद्दी बाबा आनी त्या शिवाय शिवाजी महाराजा तातूंत कितलेशेच मुस्लीम आशिल्ले ते कश्मीरी आशिल्ले शिवाजी महाराज हो फकत हिंदूंचो न्हय शिवाजी महाराजाच्या सैन्या भितर मागीर मुसलमानी आशिल्ले आनी आतां आयकुंक मुसलमानी आशिल्ले आनी क्रिस्तांवूय आशिल्ले पोर्तुगीज पसून आशिल्ले इतिहासांत तर मेळटा कांय पोर्तुगीज लोक आशिल्ले वा कांय फिरंगी लोक आशिल्ले फिरंगी म्हणटात फिरंगी लोक आशिल्ले क्रिस्तांव लोक आशिल्ले शिवाजी महाराज सगळ्यांचो आशिल्लो अशे तरेच्या शिवाजी महाराजाक खंय तरी हाडून तुमी हांगा दवरतात आनी तातूंत भितर ते कीर्तनान कांय मुद्दे पडले पूण एक गजाल खूब बरी जाली ती म्हाका बरी दिसली ताचे नंतर उदय बाबाचो निशेध सगळ्यांक जालो आनी तो निशेध करतना म्हापशा भितर एक मिटींग जाली म्हापशेच्या
ऑफिसरच्या एक मीटिंग घेतली ताणी एक कलर तरी केली शिवाजीच्या पुतळ्याकडे विरोध करता कारण जाणे की नाही त्याच्यानंतर उदय बाबाचे शुक्राला रातचे झालाय शनिवारी सगळ्यांनी मिळून घालायलाय आणि आयतारात मीटिंग घेतली आम्ही सगळे लोक एकटे आले आणि मीटिंग घेतली त्या मीटिंगचा जो परिणाम इतको झालो की म्हणजे फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हांगा तुम्ही वाद घालता तेन्ना पेपरांतल्यान घालात आनी तेंकडे घरात टीव्हीचेर घालात आनी डिबेटी भितर घालात अशी तरेन घराकडेन वचून करपाची ही आमच्या गोंयकारपण ती तयार केली आमी सगळ्या धर्मांमदी फॅनेटिक्स आसतात फकत म्हज्या हिंदू धर्मा भितर न्हय माझ्या रोमानाच्या क्रिस्तांव धर्मा भितरय आसा म्हज्या अब्दुल भाईच्या मुस्लिम धर्मा भितरय आसा सगळे कडेन जे माथेफिरू असतात जे फॅनेटिक्स लोक असतात कम्युनल लोक असतात मेजॉरिटी इज ऑलवेज सायलेंट टाइम हॅज कम नॉट टू रिमेन सायलेंट बट लेट अस शो दिस मेजॉरिटी who believes in unity, secularism, एकता, भावचार, गोंयकारपण, मनीसपण ही मेजॉरिटी केल्या and let all the fanatics from all the religions they let them go become a minority. ही अशी तरेची मेजॉरिटी आणि मायनॉरिटी केली जाय आणि अशी तरेच्या हातूंतल्यान विधान जर केलें जाय जाल्यार म्हाका दिसता हें विधान सक्सेसफूल जातलें जय गोंय multi-faith, different people, different thought, different ideas, different philosophies, all of us here together, of one reason, that we are all the creation of God Almighty. This reminds me of a verse of the Holy Quran which says, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. That is, mankind has been created in the best of the modes. Today, if you see all the speakers stressed on unity, stress on tolerance, stress on togetherness, all of these values stem from the fact that man has the inherent built quality to distinguish between right and wrong. We have that ability, and that is why we are here. Look at the great inventions that mankind has done. Just look around you. Communication technology, medical science, engineering technology, all of these things has been done by us mankind, not somebody else. No other species in the universe is as special as we human beings. At the same time, these human beings have also done the wildest of the wildest things. I say this everywhere. My niece had come to me once when she was small. Now she's married, she's got a few. इंशाअल्लाह इनके स्पीच में बहुत सारे हमें बातें सीखने को मिली। अल्फला एजुकेशन सोसाइटी और अमान सोसाइटी के तमाम मेंबर्स का जो हमेशा पॉजिटिव बोलता करते हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेहमान ने खास और तमाम गेस्ट इन ऑडियंस का जो अपना वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ लाए मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हाउ मैनेजमेंट का जो इंतजाम में हर वक्त हमारी मदद की मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वॉलंटियर्स का